पोरण्या गोंय पुरातत्व खात्याच्या सुवातीत बेकायदेशीर पद्धतीन केल्ल्या बांदकामाचेर गोंयचे भाजप सरकार कांयच कारवाय करिना असो आरोप करीत आम आदमी पक्षाच्या वांगड्यांनी आयतारा दिल्ली वचून जंतर मंतराचेर लक्षणीक धरणे आंदोलन केले। ह्या आंदोलना उपरांत तांणी हे विशीं राष्ट्रपती तशेंच प्रधानमंत्री कार्यालयाक ह्या बेकायदेशीर बांदकामाचेर कायदेशीर कारवाय करची अशी मागणी करपी निवेदन भेटयलें। आरक्षित सुवातींचेर जाल्ल्या बेकायदेशीरपणाक राज्य सरकार कित्याक तेंको दिता असो प्रश्न ह्या वेळार आम आदमी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी केलो। Justice! We want Justice! We want Justice! हे गोय कोणाचे गोंयकारांचे गोय कोणाचे गोंयकारांचे आमकां जाय आमकां जाय आमचे गोंय आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमचे हेरिटेज आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमचे गोंय आमकां जाय Justice! We want Justice! We want Justice! हे गोय कोणाचे गोंयकारांचे गोय कोणाचे गोंयकारांचे आमकां जाय आमकां जाय आमचे गोंय आयज जंतर मंतराचेर सगळे ते सोशल एक्टिविस्टांक फुडाकार घेवन आमकां एक पयले उलो मारलो पूण आमी आयज जंतर मंतरार प्रोटेस्ट करपा खातीर हांगा आसा कित्याक वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट आवर हेरिटेज फॉर द फ्युचर जनरेशन्स ऑल्सो. At the same time, we would like to say that Old Goa, which is a protected site, a heritage site, this illegal construction, the illegal bungalow construction has been done in the last 2 years. The citizens, social activists have even gone on a hunger strike. But this heartless government, I would like to say, the BJP government is acting deaf and dumb. So everyone knows if this illegal bungalow is not been demolished, a wrong message will go to the entire world. Let me say this protected site is been recognized by the UNESCO, and the ESI Act says that no illegal bungalow or any structure can be constructed on a protected site, or there is imprisonment of say 1 year or 2 years along with the fine. So we demand this to be demolished. We are here in Delhi because we want our voices to be heard. We want the MPs and we want the Prime Minister also to hear this. म्हणून रिस्ट्रिक्शन घातलेल्या त्या जाग्याचेर आयज इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन जाला आणि हे कन्स्ट्रक्शन मोडपाचें म्हणून आमी गोंयच्या सरकारा कडेन मागणें केलेले पूण सरकार कशेंच आयकूंक सोदिना. गोंयच्या लोकांचो आवाज आयकूंक सोदिना म्हणून आमकां दिल्ली येवचें पडलें. आमचे मंत्री आमचो आवाज आयकूंक सोदिना म्हणून आमकां दिल्ली येवचें पडलें. आमचे मेंबर ऑफ पार्लमेंट आमचो आवाज आयकना म्हणून आमकां दिल्ली येवचें पडलें. सो आमी आयज आमचो मेमोरंडम आमच्या इंडियेच्या प्रायम मिनिस्टराक, प्रेसिडेंटाक आणि आमचो कल्चरल मिनिस्टर हेका सबमीट केलेलो आसा आणि आमी आशा धरता की ह्या जंतर मंतरांचेर येवन आमी जो आवाज उठयला तो हे आमचे सेंट्रल गव्हर्नमेंट आयकतले आणि आमकां न्याय मेळटलो.